मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। GSB समाज हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ हांगेले संस्थेतर्फेन आयच्या दिवसाक एक व्हड कार्यक्रम शिवमोग्गा गांवांतू तांणी गांथून घेतले आनी हाजे विशय तांणी बेंगळुरांतू आसतनाची आमगेले तांणी प्रस्ताव दवरिले की नोव्हेंबर 10 तारीखाक आमी कार्यक्रम दवरून घेवका म्हणून आमी संकल्प केल्लो आसा। स्वाम्यान एक दिवस येवन घेवन आमकां अनुग्रह करका आनी हे कार्यक्रम बरे रितीन चलोवन दिवका म्हणून घेवन तांणी विनंती केले। आतां सांगले की आमी GSB समाजांतू जन्म घेतिले आमगेलें भाग्य देवान आमकां असल एक समाजांतू देवान आमकां अनुग्रह केले। किंतु आनी एक विशेष कसन की म्हळ्यार की इतलो मी उठलोकान प्रयत्न केले आयच्या दिवसा हांगा कार्यक्रम दवरले आनी हे एक GSB समाज हितरक्षणा वेदिकेचे दशमानोत्सवाचे कार्यक्रम हांगा घडता आसा। देवाल योगायोग पळया दशमानोत्सव जाता आसा आनी 10 तारीखाकच आमी हांगा येवन घेवन पाविल्ले आसात। सो तारीख खंयचेय दवरत आशिल्ले आमी सांगले 9 तारीखा दवराची। आयतार आनी मंगळूर मस्त भिक्षा पाद्यपूजन उरता। 9 तारीख जायना आयतार म्हळ्यार चौडवांक रज उरता। सो अशें न्ही उठूं म्हणून घेवन लास्ट 10 तारीख जाले। किंतु आज येवन पळयतना दशमानोत्सवाक आनी हांगा 10 तारीखाक दोनी मॅच जायत आसा। सो त्याचीची केलो चमत्कारच पळय देवूची घडूसून दिता। त्या निमित्तान सर्व लोकांना देवाक आभारी उरका। तशीच आयच्या दिवसाक हांगा मुख्य जावन घेवन विद्यार्थी पोषक निधी नाजाल्यार स्कॉलरशीप कसन आमी म्हणटाची ताजे एक वितरण कार्यक्रम स्वामेल्या उपस्थितींतूच जावका म्हणून तांणी संकल्प केले आनी हेचीची प्रथम पंत आमी हांगेले एक संस्थेचे कार्यक्रमांत आमी सहभाग जाता आसाची। हाजे पयले तांणी जुलयांत करका म्हणून आशिल्ले कडेर लास्ट तांगेले सप्टेंबरांतू हांणी कार्यक्रम ते केले। ऑगस्टांतू तांणी कार्यक्रम केले 25 तारीख कसके आशिल्ले। सो त्या कार्यक्रमांत वयकी आमकां येवचें जायनाशिल्लें कित्याक म्हळ्यार चातुर्मास व्रताक आमी बेंगळूर आशिल्ले। सो तदनंतर वेले कार्यक्रमा तरी स्वाम्यान येवका शिवमोग्गा जिल्हा सागर नाजाल्यार बाकीचे नॉर्थ केंद्राचे चौडवांक आमी विद्यार्थी वेतन आमी दिवचें आसा तेन्ना तरी स्वाम्यान येवन घेवन आमकां अनुग्रह करका म्हणून तांणी सांगलें। तांगेले आमंत्रणेक आयच्या दिवसाक आमी हांगा येवन पाविल्ले आसाची। आयचितले मस्त जन हांगा सेरवल आसाची। सर्व लोकांन मेळ घेवन मठा गौरवाक समजावन घेवन स्वाम्याक संतोष जावं तशी तुमी हृतपूर्वक स्वागत केले बदल प्रथम जावन आमी संतोष अभिव्यक्त करता आसाची। दुसरेचे आयच्या दिवसाक हांगा चौडू आयिल्ले आसाची। तांकां आयच्या दिवसाक स्वामेल हस्तेन तांकां एक विद्यार्थी पोषक निधी तांकां प्राप्त जावचो आसा। किंतु ताजेकिंता पूर्व आमगेल जिवनांतू आमकां शिक्षण कितलें म्हत्वाचें आसा म्हणलें आमी समजून घेवका। कित्याक म्हळ्यार एक शिक्षण आसलें म्हळ्यार आमी जगतांत आशिल्ले तसले प्रत्येक कश्टांतल्यान आमी भायर येवचें आमकां अनुकूल जाता। पैसे असल्यार वयकेची संपत्ती असल्यार वयकेची कशी वापरून घेवका म्हणल्यार ज्ञान ना जाल्यार ते पयशे उरून वयकेचें आमकां प्रयोजन ना। कितले कोटी गटले पयशे उरताले किंतु ते कशी वापरका खंय वापरका केन्ना दिवका केन्ना आमी हाडूसून घेवका कोणाक दिवका हे जर ज्ञान ना जाल्यार
तेन्ना तुमी कितलेय पयशे असल्यार वैकेची ताका अर्थ ना. त्यातून मुख्य आमकां कसन जावका आशिल्लें म्हळ्यार ज्ञान जावका. ज्ञान असल्यार मात्र आमकां ते पयशे असल्यार कशी वापरका म्हणल्यार आमकां उपयोगाक येता. ताका आमगेले संस्कृतांतूच एक सांगताची, न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनप्रधानम म्हणून सांगिल्लें आसा. न च चोरहार्यम, घरांत तूं भांगर रुपे कसने दवरल्यार एक भय आसा. कोणाल भय? कोणे तरी रात्री चोर येवन घेवन भांगर रुपे नाज्या घरांत तूं कसने एक आभरण ना पयशे कसने असल्यार वेकेची चोरी करून घेवन वतालो, कोणेय तरी घेवन गेले म्हळ्यार कडेन कसन उरलें? काही ना. न चौरहार्यम, भांगर रुपे पयशे कसने दवरल्यार इवन तुमी खंयचेय तरी एक अकाउंट तुमी डीमॅट अकाउंट ओपन केलें, तंतू वैकेची 100% सेफ उरता आमी सांगचे जायना. 100% सेफची, बट संदर्भ हे होता की केलो पण हॅक जावच्याक वैके चान्स आसा. आनी लास्ट एक 2-3 म्हयने पेपरांत तूं आयले की कोणकी हॅक करून घेवन कितले की पयशे की कितले कीच हॅक गेल्लो आसा म्हणून घेवन. किंतु एक मात्र चोरी करचेक जायनाशिल्लें म्हळ्यार तुमी घेतिल तसल तुमगेली विद्या. तुमी केन्नाही पळया कोणेहीची ते चोरी करून घेवन व्हरचेक जायना. ते तुमगेले एक मात्र उरता. किंतु पयशे संपत्तू नाजाल्यार कॅश ना खंयचे अकाउंट करा केन्ना हॅक जाता कसन जाता हे आमगेल्या हातान ना. किंतु तुमगेले बुद्धी मात्र कोणे हॅक करचेक जायना. तागेले बुद्धी हॅक करून घेवन तागे कडच्यान 1 किलो विद्या आमी चोरी करे म्हूण करचे जातवे? करचेक जाय. तातूंत न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम. खंयची देशाचे एक रायू तो येवन घेवन तुमचेरी दौर्जन्य केल्ला बा ना बलात्कार केल्यार वैकेची तो तुमगे कडच्यान पयशे मात्र घेवन व्हरेत विना तुमगे कडच्यान तुमी शिक्षण घेतील तसल विद्या मात्र ताक वैके घेवन वचचे जायना. कितलेही व्हड राज्य उरतो, कितलेही व्हड राज्याचे राज असल्यार वैकेची आमी शिकील तसल विद्या ताकाय घेवचेक जायना. चोरान वैकेची चोरी करचेक जायना, राज्यान वैकेची अपहरण करचेक जायना. न भातृभाज्यम, केलो पंता घरांत तूं 2 भाव 4 भाव आनी उरताच. मालगड्याले निधन जाले नंतर कडे वांटेचे विशय चाल जाता. वांटे विशय चाल जाले नंतर हे घर तुका हे घर ताका केलो पंत ते वांट करचेकय जायना. तंतूची कडेरी होड विवाद जाता, व्याज्य जाता, कोर्टा पर्यंत वता. मालगड्यांक विचारच पडता हक्क कसन दिवचे ताक कसन दिवचे. उट्टूची तुमी वांटून घेवेत, किंतु तुमी कसन शिक्षण केलें हे हांव इतलें शिकला मागेल्या शिक्षणांत अर्ध तुक्का थोडे शिक्षण म्हाका अशें करचें जातवे? तुमी शिक्षण PhD केलें, अर्ध PhD तुक्का अर्ध PhD म्हाका अशें करचें जातवे? करचेक जायना. सो हे विभाजन करचेक वैके जायना. विद्या चोरी करचेकय जायना. राज्यान म्हळ्यार एक राजान ताणें ऑर्डर दिले तागेले विद्या हे करून अपहरण करून ताकाही करचें जायना. ना भावंडाल मध्ये कसने विवाद जाल्यार शिक्षण तूं घेतील शिक्षण अर्ध म्हाका दी ना. कसने संपत्ती नाजाल्यार जाग घेतल्यार ते विभाग करून दी म्हणत विना तूं कसन शिक्षण केलें ताजें अर्ध शिक्षण म्हाका दी हें सांगचें जायना. न भातृभाज्यम न च भारकारी. नर्सरी तुलेना, नर्सरी वैके न्ही किंडर गार्टन तुलेना आमी PhD पर्यंत वताच. किंडर गार्टना तुलेन चाल केले, A फॉर एप्पल तुलेन चाल केल्ले, लास्ट PhD पर्यंत आमी करताच. किंतु केन्ना तरी तुमकां दिसलवे हांव PhD वाचयला जेन्ना मागेले माते भार 2 kg चड जाले. नर्सरी आसतना नाजाल्यार हांव किंडर गार्टन आसतना 1 किलो आशिल्ले, PhD वाचिल्ले नंतर 4 किलो जाले. अशें केन्ना तरी तुमी लेखलेवे? केन्ना तरी इनक्रीज जालेवे? बट कितले विशय घेतले तुमी? किंडर गार्टन जाले, नर्सरी जाले, LKG UKG, फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड, प्री युनिवर्सिटी, तदनंतर ताजे मुखावेल शिक्षण इतलो टू शिकून 60 वर्ष 80 वर्ष जाल्यार वैकेची लास्ट माते वेट मात्र इतले चड शिकल्यार विना वेट काय वाडिल ना. वेट थंय आसा, वेट काय एक्स्ट्रा चड काय जालें ना. इतले विशय ग्रहण केल्यार वैकेची हे विद्येन
तुमगेले बुद्धी कसं नसा ना जे तुमगेले ब्रेन कसं नसा त्याची वेट वाढना त्या निमित्तान नच भारकारी कितले शिक्षण घेतल्यार वैकेची भार मात्र जायना डबल PhD केल्यार वैके भार जायना आणि त्याचे वयर PhD केल्यार वैकेची भार जायना किंतु बाकीचे खंयचे घेयाची तुम्ही 1 किलो तांदूळ घेतले कडे आणि 1 किलो तुम्ही डाळ घेतले वेट वाढत वत विना वेट कमी जायना किंतु विद्य तशी नाही आज एक खंचकी एक विद्य घेतल्या फाले एक आनीकच की एक शिक्षण घेतास परा अनेक शिक्षण घेतास फाले अनेक डिग्री घेतास कितले तुम्ही शिक्षण घेत असल्यार वैकेची तुमगेले माते भार आस पळय ते वाढत वत ना त्यातून नच भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम म्हणून सांगितलं असा आमगेलंतू व्यय केल्यार आम्ही खर्च केल्यार कसन जाता कमी जात की चढ जाता चढ जात की कमी जाता कमी जात न्हय हाजी मात्र विरुद्ध घरान तू 100 रुपये असा 1 लिटर दूध हाडका म्हळ कुडेन तुमगेले 50 रुपये गेले डायरेक्ट 100 तुले ना तुमगेले पैसे खंय येऊन पावले 50 रुपये घेऊन पावले विद्य तशी नाही शिक्षण तशी नाही व्यये कृते वर्धते एव नित्यम तुम्ही शिकिले 4 जणांक सांगलं म्हळ्यारी तुगेल शिक्षण अनेक वाढत वता कित्याक वाडत वता की म्हळ्यारी केन्ना तुम्ही 4 लोकांक सांगता पळया तेन्ना तुमकां जबाबदारी उरता तुम्ही 4 लोकांक सांगताना तुमकां जबाबदारी उरता कित्याक म्हळ्यारी फाल्यां ताका विचारलें हे तुका कोण सांग म्हणून तो तुमगेल बोट दाखयता फाल्यां कशें नाही तरी रॉंग जालें आनी तो खंय तरी सर्कल म्हळ्यारी पयलीं कोणाला नांव येता निमगे यार कळसिद्दिदू म्हळ्यारी पयलीं तागेलें नांव येता त्यातकूनच पळय तो 4 लोकांक शिकयताना पयलीं ताका हांव पयलें अनेकदां शिकता मरे हांव सानस्तान शिकला वही किंतु ताका सांगता हांव अनेकदां शिकून घेता म्हणून तेन्ना शिकतानाच पळया तेन्ना आनी तागेले कसं न्हय शिक्षण आस पळय आनीकच अभिवृद्धी जाता केलोपंताची ट्रिग्नोमेट्री आनी सब्जेक्ट आसा पायथोगरस थेरम हे तेणे उठूगुर्त आसा केलो लोकांकच पळय शिकताना काही कळना कॉस टिटा म्हळ्यार कशें न्हय सायन टिटा म्हळ्यार कशें न्हय कॅल्क्युलस म्हळ्यार कशें न्हय कळना किंतु मुखार गेले नंतर मागशीच कशें नास पळय इजी जायत वता केन्ना ही पळया 10th स्टँडर्ड शिकिल व्यक्तीक 5th स्टँडर्डाचे सांगचेक ताका सुलभ जाता बट 5th स्टँडर्ड आसतना सांग म्हळ्यार ताका सांगचेक चड जाता नाशिल्लें कित्याक म्हळ्यार तेन्ना तितलें ताका ग्रहण करचेक जायनाशिल्लें किंतु 10th स्टँडर्ड आयिल्ले तेन्ना थोडे शिकत आतां तो प्रावीण्य जावन गेलो पयलेच उठू विशय सांगचेक ताका अवकाश मेळटा त्यातून वैयक्तिक रिते सांगत गेल तशीची खर्च केली तशीची आपणाल शिक्षण खर्च केली तशीची वर्धते एव नित्यम एक दिवस उचडता अनेक दिवस देवता ना वैयक्तिक रिते वर्धते एव नित्यम म्हणून सांगितलं आसा प्रतीपंता तुम्ही चौडवांक सांगत गेल तशीची तुमगेले कसं ज्ञान आसा ते आनीकची अभिवृद्धी जायत उरता वर्धते एव नित्यम त्यातून आमगेल्यान तू एक सांगिल्लें आसा आचार्यात पादमादत्ते पादम शिष्यस्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च म्हणून सांगिल्लें आसा आमी शिकत असताना 100% शिकचेक जायना 25% टिचरा कडच्यान आमी शिकताची 25% स्वतः शिष्यम स्वमेधया तोची शिष्यू आपणे स्वंत बुद्धीन वाचन करत आणि 25% शिकून घेता 50% झाले पादम सब्रह्मचारिभ्यः तुमगेल फ्रेंड्सांनी उरता पळय केलो पंता टीचरान सांगल्यारही कळना अनेक पंता विचारचेक ताकाही जायना सांगचे गेल्यार खंय टीचरांनी सौत की म्हणून न्हू ताका भय स्वतः 10 पंत वाचिल्यार वयके ताका माते वताना मरे 10 पंत वाचिल्यारय वताना तेन्ना लास्ट कोणाले वत की म्हळ्यार तागेले दोस्ताले वता तुका कळ्यार म्हाका सांग तुका कळवे कशी कित्या म्हणून न्हू तागे कडच्यान तो शिकून घेता म्हळ्यार 25% टिचरा कडच्यान 25% स्वबुद्धीन तो शिकून घेता 25% मित्र बांधवा कडच्यान तो शिकून घेता आणि 25% खाली उरता ते आत कळना मुखार गेले नंतर त्या उरील 25% कोण गे न्हू कडेर 100% जाता केलो पंता तुम्ही सांगता पळय
हो कितें कशी करता असो म्हूण म्हाका आत्तां कळनाशिल्लें. 40 वर्स पर्यंत कळना. आज म्हाका कळटा हो कितें कशी करता आसा म्हणून. तेन्ना तुमकां कळ्ळें. 100% तेन्ना जालें. ताजे पयलीं तुमकां गोत नाशिल्लें. कसकी एक करता आसा, अशी करता आसा, तशी करता आसा, बट कितें करता असो गोतना. बट खंयचे दिवस तुमकां कळटा तो तशी करता आसा म्हूण तेन्ना कळटा हो ताका हो अशी करता आशिल्लो वेळ म्हणून. सो तेन्ना ते 100% जाता. तातूंत व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनप्रधानम म्हणून सांगिल्लें आसा. खंयचेय किंता चड प्रशस्त जावन घेवन आशिल्लें तसलें म्हळ्यार तें शिक्षण म्हणून सांगिल्लें आसा. तसलें एक शिक्षण घेवन गेनू आयच्या दिवसाक ते शिक्षणाक समजावन गेनू आज स्वाम्याला हस्तेन तांकां एक अनुग्रह प्रसाद तांकां मेळचे तशी आमगेल्या हांगाचे GSB समाज हितरक्षणा वेदिके तांणी एक अवकाश हांगा करून घेवन दिल्लो आसा. तांगेले ते अवकाश तुमी सदुपयोग करचे कितें कारवार, शिरसी, अंकोला, कुमटा, गोकर्ण, होन्नावर नाजाल्यार सिद्धापूर, सागर, शिमोगा उट्टू गांवांतल्यान आज हांगा लोक जमिल्ले आसाची. सर्व लोकांना हाजे उपयोग घेता आसाची. आमगेले एक कसन की म्हळ्यार 2 तरेचे विशय आसा. एक म्हळ्यार स्वता शिक्षण घेतलं कुडेन तागेले मनाक कसन दिसता की म्हळ्यार हांव घेतिल्लें शिक्षण ते बेस्ट म्हणून. म्हळ्यार तो कंपेर करता. फॉर एन एग्जाम्पल तो डॉक्टर जालो म्हळ्यार एडवोकेटाकिंता डॉक्टर बरेची म्हणून तो सांगता. एडवोकेट कसन सांगता की म्हळ्यार एडवोकेट बरें, डॉक्टर कसं नाही रात्री पैकी आपयताच 12 घंट्याक 1 घंट्याक कसन ना कितें ना तुका म्हळ्यार तुगे लायफ तशें जालें म्हणून सांग. सो एक लोकांक कसन दिसता की म्हळ्यार हांव घेतिल्ली शिक्षणाची बेस्ट म्हणून. बाकी चुटू तितलें हें ना. डॉक्टर जालो म्हळ्यार मस्त हें जाता, एडवोकेट म्हळ्यार हें आनी खंयचे तरी केलें. केन्नाही एकच पळय तुमी खंयचेंय शिक्षण घेया किंतु खंयचे दुसरे शिक्षणा बद्दल अवहेळन मात्र करनाकाच. प्रति एक हक्का, प्रति एक शिक्षणाक तांगेलेची एक गौरव उरता. ते थोडे एक पंता कमी उरताले, थोडे चड उरताले, ते आमकां डिसायड करता म्हूण ना. किंतु प्रति एक शिक्षण खंयचे ना जे खंयचे दिवस उपयोगाक मात्र खंयचे तरी एक दिवस येता. तातूंत केन्नाही आमगेल्यान तूं शास्त्रांत तो हें करतना केलो पण तशी वाद जाता. शास्त्र बरें, ज्योतिष कसन रे तुमगेलें म्हणून कोण की आनीकलं सांगता. ज्योतिष तुमगेलें ज्योतिष कितलें श्रेष्ठ, तर्क काही न्ही म्हणून आनीकल्याक सांगता. तर्क आशिल्लो व्यक्ती तुमगेलें ज्योतिष शास्त्र कसं नाही, तर्क पळय कशी वाद करेत म्हणून तो एक सांगता. म्हळ्यार तांगेल हांतूची वाद जाता. तागेलेकान ज्योतिष बरें, हागेलाक तर्क बरें, हागेलाक शास्त्र बरें, आनीकल्याक व्याकरण बरें. प्रति एक हक्का एक गौरव स्थान दिलेलं आसा देवान. तातूंत आमी खंयचे दुसरं विद्येक आमी केन्नाही अगौरव करचेक जायना. ताका आमी एक उदाहरण आमी प्रत्येकपंत सांगताची. एक पंत अशीची दोणीर वताना न्हंयतू क्रॉस करताना दोणीर वता आशिल्ले. 4 लोक आशिल्ले. एक दोणी हांकां दांटून व्हरचेक कोण एकलो आशिल्लो, तो एकलो आशिल्लो तांतू. तागेलें काम हांकां दांटूसून दिवचें. एक हांतुल्यान आनीक कडेन दांटूसून दिवका ताण. तो एकलो आशिल्लो. नावीक आशिल्लो. कडे बाकी 3 लोक आशिल्ले. एक शास्त्र पंडित, एक व्याकरण पंडित, एक तर्क पंडित आनी एक ज्योतिष पंडित. हे 4 लोक आनी तो नावीक मेळून घेवन 5 लोक आशिल्ले. न्हंय दांटवत आसतना हे 4 लोकां मध्ये एक तांगेले एक मध्ये एक हरशीची वार्तालाप चाल जाले. एकलो सांगचे लागलो, शास्त्र शिकिल्लो व्यक्ती, आमी मागेल शास्त्र न्ही पळय मस्त देवाल बद्दल हे ते उठू शिकचेक मेळटा, अशी ज्योतिशांनी काही न्ही, तर्कांनी काही न्ही म्हणून न्हू मागीर हांव शिकिल्ले बेस्ट म्हणून न्हू तो सांगचे चाल करता. हें आयकले फुडें कोण तर्क शिकिल पळय ताका कोप येता. तो सांगता तुमगेलें शास्त्र कसं न्ही, तर्कशास्त्र श्रेष्ठ म्हणून न्हू तो चाल करता. तर्कशास्त्रांत तूं वाद करीत कसन इत्थम आसा, कसन करेक्ट आसा तें हांव सांगचें जाता म्हणून न्हू तो चाल करता. कडे तर्कशास्त्रांत तशी सांगलो फुडें व्याकरणाचो चाल करता. तुमगेलें तर्कशास्त्रान केन्ना व्याकरण बद्ध जावन न्हू संस्कृत उलोवप तशें जावका जाल्यार व्याकरण जावका
नाजाल्यार एका 4 अर्थ जाता व्याकरणाची श्रेष्ठ म्हणून घेवन तो सांगचे सारका. कडेरी शास्त्र जालें, तर्क जालें, व्याकरण जालें, कडेरी ज्योतिष वैके तो चाल केला. तुमगेले खंयच्यानी हांव ज्योतिष सांगेता, हांव मुखावेल भविष्य सांगेता, ताजेकिंता श्रेष्ठ आनी खंयचे उरतवे म्हणून घेवन आनी उट्टू लोकांन तांगेल मध्ये वाद चाल केले. तो शास्त्र बर म्हणटा, हो तर्क श्रेष्ठ म्हणटा, आनीकलो व्याकरण श्रेष्ठ म्हणटा, आनीकलो ज्योतिष श्रेष्ठ म्हणटा. अशी वाद करत असताना कडे 4 लोकांना मेळून घेन ते नाविकाक विचारले, तू कसन शिकला म्हणून घेन, तू कसन शिकला म्हणून घेन विचारले. तेन्ना ते नाविकान सांगले, हांव कसने शिकिल ना, म्हाका तर्कही गोतना, म्हाका शास्त्रही गोतना, म्हाका व्याकरण वैके गोतना, म्हाका ज्योतिष वैके गोतना, म्हाका खाली नाविक हांग तुल्यान थंय दांटूच मात्र गोत, बाकी कसने गोतना म्हणून सांगले. तेन्ना हांणी उट्टू लोकांक मेळून घेवन सांगले, तुगेलें अर्ध जीवन गेलें, तुगेलें अर्ध जीवन व्यर्थ म्हणून घेवन त्या नाविकाक सांगले. थोडे दूर गेले नंतर ते दोनी न्हंयचे मध्य आसा, न्हंयचे मध्य तो दोनी राबले. व्हड वार येवचे चाल जाले, व्हड वार येवचे चाल जाले. दोनी वैरी सकल वैर तो गुजावचेक चाल केले आनी भिवचे लागले. एकलो भिवचे लागला, खंय मारे हाण बुड्डोन घालेर आमकां, हात पळयले न्हय, दोनी वैर तो गुजाता आसा, हांकां भंय सूर जाले. कडेरी व्हड म्हळ्यार एक नमन वातावरण वैपरीत्य चाल जालें म्हणून सांगचे ना. क्लायमेटच चेंज जालें, शांत आशिल्लें वातावरण आतां मस्त प्रकोपाक गेलें. आतां दोनी मुखार वचचेक जायना, मागशी वैके येवचेक जायना, आनी स्थिर जावन घेवन राबताना वैर तो गुजायत आसा. तेन्ना उठूची अशी जाता आशिल्ली, पूण उट्टू लोक भयभीत जाले, 4 पंडित भयभीत जाले. नाविकान एक विचारले, तुमकां स्विमींग गोतस की कितें म्हणून घेन, तुमकां स्विमींग करचें गोतस की कितें काय म्हळ्यार, आतां हांव वांचूचेक जायना, स्विमींग करता आसल्यार मात्र वांचूं येता म्हणून घेवन सांगलें. तेन्ना तो नाविक सांगता, तुमी स्विमींग शिकिल ना, आतां तुमगेलें संपूर्ण जीवन व्यर्थ म्हणून घेवन सांगून तो मागेल अर्ध जीवन व्यर्थ जालें. किंतु म्हाका स्विमींग येता, हांव बुड्डून गेनू पोवन गेनू हांव त्या सायड वचयत, तुमी इतलो पांडित शिकले न्ही, स्विमींग वतना आतां कसन करता तुमी. त्याची आमी सांगले की एक शिक्षणाक ताजे एक गौरव आसा. केन्ना उपयोगाक येता, केन्ना उपयोगाक येना हें आमकांही गोतना. आतां पळय, तो पंडित शास्त्र शिकेल आसा, व्याकरण शिकेल आसा, ज्योतिष शिकेल आसा, उठू शिकेल आसा वय, किंतु आज ताका स्विमींग करचें गोतना. जर स्विमींग करचें येना, इतलें शिक्षण घेवन तागेलें मरण जालें रे, इतलें शिकेल कसन जालें तर. सो प्रति एक शिक्षणाक ताजे एक गौरव उरता. तेतकून आमी केन्ना सांगचें की मनुष्य कसनेय शिक्षण घेवो, खंयचेंय शिक्षण घेतल्यार ताकाची एक गौरव उरता. केलो लोकांन आमकांही सांगलें, आमी पुर्वाश्रमांत आसतना आमकांही स्वाम्यान हे प्रस्ताव दवरतना आमी पुर्वाश्रमांत आसतना कोणकी विचारलें, इंजिनियरींग केल्ल्या तर कसन करचें. म्हळ्यार आमी इंजिनियरींग शिकत आशिल्ले, आतां वचून घेवन स्वाम जावचें न्ही वे, इंजिनियरींग खंय उपयोगाक येता, बट इंजिनियरींग केल्लें आमकां आज वैकेची उपयोगाक येता आसा. खंयचे ना खंयचे तरी एक जय गुरु महाराज की. सो शिक्षण केल्लें व्यर्थ म्हणून आमी सांगचें जायना. ते इंजिनियरींग केल्लें शिक्षण आज वैके खंयचे ना खंयचे तरी एक रुपान आमगेले सहकार करता आसा, आमकां उपयोगाक येता आसा. तेन्ना दिसता आशिल्लें मारे 10th केलें, सेकंड PUC केलें, CET एग्जाम बरयलें, गव्हर्मेंट कॉलेजान सीट घेतलें, आज उठूक कोण घेवन 1 वर्ष शिक्षण घेतलें, आतां कसन वचून घेवन दंड धरचे बसले. सो मस्त लोकांना अशी हे विचार. किंतु आजी उत्तर दिवेत ते घेतील शिक्षण वैकेची आजी हे लौकिक जगत तांतू आमी फेस करता जाल्यार ते शिक्षण आमकां उपयोगाक आयलें. आनी आमी धैर्यान सांगेत की खंयचेही शिक्षण घेतिले केन्नाही व्यर्थ जायना. तिसरें कसन की म्हळ्यार आमगेलें एक नैतिकत उरता, मॉरल कसन मौलिक शिक्षण कसन आसा ते एक आमगेले जिवनांत उरता. प्रॉब्लम कसन जाता की म्हळ्यार एकलो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो, एकलो इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून घेवन लेका तागेलें कसन जालें की म्हळ्यार कॉलेजान तूं फस्ट येवच ताण आनी ईच सेमिस्टर प्रति वर्साक ताका गोल्ड मेडलिस्ट
इतलो गोल्ड मेडलिस्ट उठू जावन गे न्हू लास्ट जेलांत वचून बसलो. गोल्ड मेडलिस्ट फर्स्ट रँक घेतले उठू भाई लास्ट खंय गेलो जेलांत वचून बसलो. प्रॉब्लम कसन की म्हळ्यार कसन शिक्षण घेतलं पळय त्या शिक्षणा प्रमाणे ताणें नैतिकता ताणें दवरून घेतिल्ला. खंयची ताणें एक बिल्डींग बांदले, खंयची ताणें एक बरें बिल्डींग बांदलें. सिव्हील इंजिनियर जाला, बरे ताका मार्क्स मेळ्ळे, बरे ताका गोल्ड मेडलिस्ट उठू मेळ्ळे, किंतु ताणें एक बिल्डींग बांदलें. ते बिल्डिंगांत खंयची ताणें व्यत्यास केले, व्यत्यास केल्या निमित्तान त्या बिल्डिंगाची कोलॅप्स जाली. सो त्या कोलॅप्स जाल्या नंतर पयलीं कोणा धरताची, इंजिनियरा धरताची. कसलेक पडलें, कित्याक तूं फ्लोर चडयल चड, कित्याक तुवें सिमेंट नाजाल्यार हे रेशियो कित्याक कमी केले, हे उठू पळयले फुडें तुवें गोल्ड मेडल घेतल्यार वयकेची, फर्स्ट रँक घेतल्यार वयकेची, असल काम केल्यार लास्ट तुवें जेलांत वचका. तातूंत तुमगेले एक नैतिकता ना जाल्यार वयकेची तुमी शिक्षण घेतिल्ले वयकेची उपयोगाक येना. तातूंत तुमकां नैतिकता वयकेची तुमी दवरून घेवका. कितलेंय शिक्षण घेया, MBA करा, PhD करा, कसनय करा, किंतु शिक्षणांत कसन दिलें ताजे विरुद्ध जावन घेवन तुमी करचे गेल्यार वयकेची तें शिक्षण तुमकां साथ दिना. तातूंत दुसरे शिक्षणाक गौरव करचे वयके शिका तुमी, त्या न्हयशीची नैतिकता वयकेची तुमी राखून घेवका. आनीक कसन की म्हळ्यार केलो पंता शिक्षण मस्त लोकांक दिसता हे शिक्षण कित्याक जावका, एक कसने तरी एक धंद करून घेना हे कर, ते धंद करका जाल्यार वयकेची तुका बुद्धी उरका, मार्केटिंग कशी करका, सेल्स कशी करका, हे वयके ज्ञानोदय ना जाल्यार वयकेची कसने करून घेवन वयकेची प्रयोजन ना. एक पंता एक रायू आपणाले सिपाही वट्टू जावन घेवन तो एक रान्ना वता शिकारी करचेक, बेटे म्हणून घेवन सांगता पळय आमी, तो शिकारी करचे गेलो उरता. शिकारी करत 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 भितर खंयकी रानांत गेले नंतर सिपाही खंयकी एक कडेन गेले, हो राय खंयकीची एक कडेन गेले. आतां वायफाय ना, इंटरनेट ना, लोकेशन ना, काही ना, गवजी मारले काय कळना. आतां राय एक सायड, सिपाही आनी एक सायड. रायाक खंयच्या सायडा वचका ताका गोतना. एक सायड तान लागता आसा, एक सायड पोट्टा भुकी, एक सायड काळोख जाता आसा, एक सायड रानांत आसा. सो आतां असल परिस्थितींत कसन करचें म्हणून घेवन करत आसतना खंयची कसकी रितीन सोदत 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 फिरत फिरत लास्ट एक 3 चौरडून ताका दिसले. ते 3 चौरडून दिसले फुडें ताका एक संतोश जालो, मरे कोणकी एक जन तरी दिसले म्हणून घेवन. ते 3 चौडवांक आपयले की म्हाका कशी अशी पोट्टा भूक लागले, तान लागता आसा, कसने तरी एक खावचेक मेळतवे म्हणून घेवन ताणें विचारलें. ते 3 लोक ते दोस्त आशिल्ले, मित्र आशिल्ले. ते कडेरी तो इतले विचारतस म्हळ्यार कितें री 3 चौडवां आपणाले घरा गेले आनी घरांत कसकसन आसा घेवन येवन त्या राया दिले. एकल्यान कसकी एक आनी हाण दिले, आनीकल्यान उद्दां हाण दिले, आनीकल्यान कसकी एक गोडशें हाण दिले. उठू हाण घेनो राया दिवन घेनो राय उठू खावन घेनो पोट भरले, मस्त संतोष जाले. असल एक पोटा भूकी तान लागिलतना कोणेय तरी उद्दा दिलें म्हळ्यार ताका यद्राच मनुश्यान केलेलो व्हड उपकार म्हणून घेनो तेन्नाच पळय तूं कसन सांगता तें दिता, असल तरेचे एक संदर्भ येता. तशीच रायान वयके कसन केलें की म्हळ्यार हे 3 चौडवान म्हाका खाण उद्दा आनी दिलें म्हळ्यार कितें री ते 3 चौडवांक विचारले, प्रश्न विचारले. म्हळ्यार तागेले प्रज न्ही, तुमकां मुखारी कसन जावका म्हणून घेन आश आसा ना तुमकां मागे करचें ना, कसन जावका म्हणून घेन सांगा, हांव उट्टू वेवस्था करता म्हणून घेन त्या चौडवांक आश्वासन दिता. तेन्ना 3 चौडवां आलोचन करून तांतू पयलेच चल्ल सांगता, म्हाका दिवसा 2 खाण वयके जेवण करचेक जायना, तसले कडू बडतन आसा आमकां संपूर्ण जीवन पर्यंत उरचे तितले भांगर रुपये ना धन पयशे उठू दी म्हणून घेवन तो चल विचारता. तुका तेची जावका वे म्हणून विचारतना, वय म्हाका तेची जावका, खावचेक आनी ना हांगा, मस्त गरीब आमी, सो म्हाका धन दी, भांगर दी, रुपये दी म्हणून घेवन सांगता. जायत तुका तेचीच हांव दिता म्हणून घेवन सांगता. कडे दुसरे चल जा सांगता, आमगेलें घर सान आसा, एक व्हड बंगलो आनी वच्चेक एक
एक घोड्याचे टांग म्हणटा पळय ते एक दिल्यार बर जाता आशिल्लें म्हणून सांगता. आनी कसन जाव का ना ना एक व्हड बंगलो जाव का आनी एक वच्चेक येवचेक टांग जाव का म्हणून सांगता. अडना जायत म्हणून ताका सांग. तिसरे चेल्याक विचारता तुका कसन जाव का रे म्हणून. तेन्ना तो चेल्लो सांगता म्हाका भांगर रुपये पयशेही नाका, म्हाका बंगलो वयके नाका, म्हाका खाली बरें एक शिक्षण मेळचें तशी जाव का आनी शिक्षण जाले नंतर मागेले हे देशाचे राज्याचे म्हाका सेव करका म्हळ्यार आश आसा म्हणून सांगता. तेन्ना रायू त्या तिसरे व्यक्तीला उत्तर आयकून मस्त संतोष जाता. हाणें अशी सांगलें म्हणून आनी ते तिसरे चेल्लेले आशे प्रमाणे तागेलें उठू शिक्षण जावची तशी सर्व ही वेवस्था तो राय करूसून दिता. आनी इतले तागेले शिक्षण उठू जाले नंतर योग्य समय आयले नंतर ते विद्वान जाले तसल तो तिसरे चेलो व्हड विद्वान जाता. व्हड म्हळ्यार व्हड पांडित्य तो स्विकार करून घेता. कडे तोची रायू तागेले राज्याचे मुख्यमंत्री जावन घेवन ताका नेमक करता तागेले आस्थानांत. ते आस्थानांत ताका मुख्यमंत्री जावन घे नेमक केले तेन्ना कितलींय वर्सां नंतर ताका तें स्थान मेळटा. तेन्ना राय सांगता तुगेले बाकी 2 लोक खंय गेले ते, म्हाका वापस तुमकां तिन्नी लोकांक मेळ का, तुगेले बाकी 2 फ्रेंड्साक आपयत वे जेवणाक आपय तांकां म्हणून सांगता. तातूंत ते मुख्यमंत्री कोण आसा तिसरेचो चेडो तेणें बाकी 2 दोस्तांक आपयले जेवणाक. तेन्ना रायू ते मुख्यमंत्रीले खांदेर हात घालून घेवन सांगता म्हाका हागेल बद्दल म्हाका गोत आसा, तुमगेले 2 लोकांक कसन जालें म्हणून विचारता. तेन्ना भांगर रुपये ताका बंगलो हे उठू दिले न्ही ताका कडेन विशय गोत ना. हे व्यक्तीला म्हाका गोत आसा हो व्हड विद्वान जाला, म्हागेल्या आस्थानांत तूं आतां मुख्यमंत्री जाला, तुमगेले 2 लोकांक कसन जालें, आमगेले 2 लोकांक तेन्ना कसन परिस्थिती आशिल्ली पळय त्याची परिस्थिती आसता आसा म्हणून सांगता. कसन जालें तुमी म्हाका भांगर दिले, रुपये दिले, पयशे दिले, किंतु हांवें आळशी जालो आनी ते पयशे हांव खंय 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 की घाले आनी कोणकी एकलो चोर येवन घेवन उरील पयशे ताण घेवन गेलो. आतां मागे लेगी काही ना वापस स्टार्टींग कशें आशिल्लें आसा पळय त्याची परिस्थिती म्हाका म्हणून सांगलें. दुसरे तुगेले कसन जालें म्हळ्यार तुमी बंगलो दिले वय, टांग दिले वय, बट तुवें घोड उरका न्ही, थोडे वर्सान घोड गेलो आनी तुमी कसन बंगलो केलो पळय एक व्हड उवार आयलो आनी त्या उवाऱ्यान मागीर उठू बंगलो ते उठू नाश जाले आनी मागेले पयशे नात, आतां बंगलो वयके ना मागले टांग वयके ना म्हणून सांगलें. तेन्ना राय सांगलो जर तूं तेन्ना विद्य घेतिल आशिल्लें असलें री, शिक्षण घेतिल आशिल्लें असलें री, तुमगेले बंगलो गेले असल्यार वयकेची त्या शिक्षणान आनी एक 10 बंगलो तुवें करचेक जाता आशिल्ले. तेन्ना तूं शिक्षण घेतिल ना, तूं खाली पयशे जावका म्हळ्यार बंगलो जावका म्हळ्यार खंयची एक व्हड पावस आयलो, व्हड उवार आयले, बंगलो वयके गेले, कोणकी आयलो चोरी केले, पयशे वयके गेले. किंतु ते मुख्यमंत्री जाले तसले व्यक्तीन तान खाली शिक्षण घेतलें आनी रायल आस्थानान तो आजी मुख्यमंत्री जावन घेवन बशिल्लो आसा. तो मुख्यमंत्री खंय जावका थंय जाग वयके घेवेत, खंय जावका थंय घर वयके बांवेत, कितले जावका तितले पयशे वयके ताणें घेवेत. खंयचे निमित्तान जालें खाली शिक्षण आशिल्ले निमित्तान आज इतली उठूची स्थानमान मेळता आसा. आज वयकेची आमगे एक आमगेले समाजांतू आमगेले समाजा म्हूण न्ही मस्त लोकांक एक असले एक संदर्भ येता. एक चेल्ली ती लग्न जाता, लग्न जाल्ले थोडे दिवसान बामून सरता आनी ते बामून गेलेलाक कारण कोण की म्हळ्यार हिची सून म्हणून उठू लोकांक आपवाद. घरच्या लोकांन वयकेची तिका निराकार केले, तुगेले निमित्तान आमकां असले वायट नांव आयलें, जावं गेलें म्हणून सांगताच. त्या दिकान तूं भितर आयले निमित्तान मागेलो पूत तागेले असल जाल्या परिस्थिती म्हणून असल एक संदर्भ आयले. ती एक चेल्ली एक सायड घरांत वयकेची अशी जाल्या, मावा घर अशी आसा, ते चेल्लीन कसन करचें जाता. बट ती चेल्लीन ती लग्न जावन असल ट्रॅजेडी आयल्यार वयकेची तिणें MBA BCom आनी उठू शिक्षण घेवन ती घरांत थंय आशिल्ली. अशें न्ही जाले नंतर
तीन स्वतःची ती गेले पायारी तीन घेतील तसल शिक्षणाचेरी तिने एक बिझनेस स्टार्ट केलाय आणि आज त्या बिझनेसाच्या बलाचेरी ती खंचकी होड व्यक्ती जाऊन गेनो आज ती स्थानमान गौरवान समाजांत असा म्हळ्यारी हा एक कारण कसन की म्हळ्यार तीन घेतील तसल त्या शिक्षणान निमित्तान जर तिने MBA वैके केलं ना BCom वैके केलं ना कसने शिक्षण ना जल असल्यारी तिगेल परिस्थिती कसन जाता आशिल्ली म्हणून तुम्ही आलोचन करा. एक सायड तांणी वैके स्वीकारतानाची एक सायड अनेक लोक वैके स्वीकारतानाची आज ही कितें स्वीकारता आसा कितें की म्हण आज ती व्हड बिझनेसमॅन वुमन जाल्लो आसा आज व्हड नांव घेतील आसा आज ते उठू व्हड नांव घेताना कारण कसं नाही ते शिक्षण मात्र बामूण नात माव माईन वैके हे केलं ना औस बापसून वैके हे केलं ना खाली तीन चेल्ली ना आजी वैर्योचे कारण कसं की म्हळ्यार तिगेल शिक्षणा निमित्तान मात्र त्या निमित्तान आमी सांगचे की एक शिक्षण खंयचे जाल्यार खंयचे अशी नाही की तुम्ही ह्याची शिक्षण घेऊ का उट्टू लोक आता PhD कर का उट्टू लोकांनी MBA कर का उट्टू लोकांनी CA कर का अशी आम्ही सांगनाच तुमक खंयची शिक्षण जाऊ का तुम्ही शिक्षण घेवचे कडना किंतु बाकी शिक्षणाक तुम्ही गौरव दिव का नैतिकते रूपान तुम्ही मुखार सुका तेन्ना मात्र तुमगेल जीवनान तुम्ही यश घेवचेक जाता. त्या न्हयशीची आयच्या दिवसाक आमगेले GSB समाज हितरक्षणा वेदिके 10 वर्ष पहिले आरंभ जाल तसल हे एक संस्था हांगेल एक आम्ही विचारले तुमगेल कशी चलता तुमगेल कसं नाही हे कितें म्हणून तांगेल एक बाकी लोकांना तू कशी की म्हळ्यारी की स्टार्ट करचे स्टार्ट केलं कुडेन फंड्स येता फंड्स आयले कुडेन आता 1 कोटी भरायले 50 लाख आम्ही मुकाविलाक कॉर्पस करून घेऊन दवरताचे नेक्स्ट इयर आनीक वच्चे आनी थोडे येता आनीक वापस करून घेवचे आनीक तिसरे वर्ष वच्चे आनीक घेवचे आनीक एक सायड स्टोर करत वाडत वच्चे आनीक सायड थोडे थोडे मात्र दिवचे हांगेल कशें की म्हळ्यार कितले येता तितले दिवचे 1 कोटी आयले 1 कोटी दिले न्ही आमी सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार केन्ना तांगेले आमी विचारतना कसं नाही हे तुमगेल स्ट्रॅटेजी कशी कितें म्हणून विचारतना त्यांनी सांगले आम्ही फंड्स कॉर्पस फंड करत गेले म्हळ्यार कडे लढाई चाल जाता हांव अध्यक्ष जाता तूं अध्यक्ष जाता हो हे जाता ते जाता पैसे आयले पैसे गेले म्हळ्यार तेन्ना कोणेही जबाबदारी घेवचे वचना ताणें हाडका ताणें दिवका जर आमी हाडचे आमी स्टोर करून दवरचे कॉर्पस फंड करचे कडे उट्टू लोक येताचे हांव हे करता हांव इतलो व्हड कार्यक्रम करता आनीक हांव कार्यक्रम करता कित्याक म्हळ्यार फंड्स आसा विचार का म्हूण ना आतां कोणा लेगीत थंय ऑलरेडी फंड्स आसा थंय तुवें घेवचे खर्च करचे किंतु हांगेल कशें की म्हळ्यार एक सायड आयले आनी तितलेची वापस दिले आनी ना आनी कोण येता पळय ताण वापस वचून विचार का विना हा पयलीं आशिल्लें कसं हें करता तज्जन कसन जाता की म्हळ्यार खंयचे रितीर वैक्याची मनस्ताप की ना जाल्यार हांव करता तें करता म्हळ्यार खंयचेही उरना येता खर्च जाता आनी वापस तूं तुवें घे जबाबदारी घे वच तांगेले विचार संग्रह कर लोकांक हे कर आनी वापस दी तितलें धैर्य आसलें तुगेलें की तेन्ना मात्र तो येता अडना म्हाका तें मना आसा हांव 4 जाणां लेगीत वता आमकां एक पंता आमगेले येल्लापूरचे अध्यक्ष आशिल्ले तांणी तागेले पुताक आमगेले एक मठ जावचे आशिल्ले मठ जाताना एक कडेन वंतीगे घेवचे कितेरी हांवसून सांगलें वच रे आमगेले मठ जावचें आसा वच 4 लोकांक एक विचार आनी हे कर तांगेले वैके आशिल्ले एक मुष्टी तांगेलीच बट आमी केल्या म्हणून जावचें नाका उठू समाजान मेळून घेवन केल्या म्हणून घेवन जावं का हे मठ म्हळ्यार कितें वचून घे न्हू तांगे ॲपील दिवन घे न्हू उठू हे कर म्हणटना तेन्ना तो सांगता ना 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 हांव वतना हांव विचारना आमी आमगेल कसन आसा आमी दिव्या हांव लोकांक एक वतना अशी आनी तशी म्हणटना हांव सांगता तूं जर 4 लोकांक एक विचार नायले रे तुगेल 4 पैसे वाडत विना हा तुगेल कसने कमी जायना हे एक लक्षान दवर घ्या म्हणून न्हू हांवसून हे उत्तर सांगिल्ले नंतर हांवसून हे उत्तर सांगलें तुगेले कितेर विचार नाका स्वामी कितेर देवा कितेर विचारले रे तेन्ना तुगेले 4 पैसे वाडत विना हा तुगेले 4 पैसे कमी जायना हे एक लक्षान दवर म्हणले नंतर तो चल्लो ताणें वंतीगे हे करून घेवन लास्ट येल्लापुरांत तांणी व्हड मठ बांदून घेवन दिले जाग वैके 1 एकर जाग वैके तांणी दान करून घेवन दिले सो अशी
ಕೆಲವು पंता देवा कितेरी ह्याने केलतनाच पळय तेन्ना केन्नाहीची देव आमकां अहित कोरगेन दिना म्हळ कितेरी हें एक उदाहरण आमी सांगून दिलें. तशीची GSB समाज हितरक्षणा वेदिके ताणे एक परोपकाराचे काम करता आसाच. एक संस्कृत श्लोक असा, पिबंती नद्यः स्वयमेव नांभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः म्हणून सांगितलं असा. पिबंती नद्यः स्वयमेव नांभः न्हंय इतलो उद्दा उट्टू लोकांक दिता आसा, किंतु केन्नाही स्वताच कितेरी उद्दा पिलवे न्हंय उट्टू लोकांक उद्दा दिता आसा, घे तुमी घेया थंय घ्या, पायपलायन हाडले आनीक केले नाका आशिल्लें तुमी केले, किंतु स्वयं ताजी कितेरी केन्ना तरी उद्दा पिलवे न्हय ना केन्नाहीची आपणेल कितेरी उद्दा मात्र पिलना. तेचीची पिबंती नद्यः स्वयमेव नांभः केन्नाही उद्दा आपणेल कितेरी न्हय ना केन्नाही पिळील ना. स्वयं न खादंती फलानी वृक्षाः वृक्षारी जालील तसल इतलं फल असा खाल्लील कोणे वृक्षान खंयच्या वृक्षान फल दिले त्याची वृक्षान केन्नाहीची फल खालना. कोण खाले फल? एक आम्ही खाले, एक सकल पळे, एक जीव जंतू प्राणी पशु पक्षी त्यांनी खाल्ले विना केन्नाही हांवें केले हे फल आतां हांवची खाता म्हणून केन्ना वृक्षान सांगले वे केन्नाही सांगिल्ला. उट्टू लोकांन दुसऱ्यान खाल्ले विना केन्नाही कोण केले पळय ताण मात्र खाल्लील ना. न्हंयचे उद्दा स्वतः न्हंयन केन्नाही पिलना. वृक्षान दिलील तसल फल वृक्षान एक वेके हांव एक टेस्ट करता, हांव सृष्टी केले तसले फल बरे आस की ना एक टेस्ट करता म्हणून घे सॅम्पल वयके ना. उट्टू आमी खायत बसले. नादंती सस्यम खलु वारिवाहाः खंयचे मोड्डान खंयचे मोड जावन गेनू त्या मोडातुल्यान उद्दा पडले त्या उदका हाजेन अनेक सस्य वैरी चिगुरले नाजाल्यार भात हे ते उट्टू जाले. केन्नाय मोडान सांगले मागेल उदकान हे सस्य जाल्लें आसा ताजे उट्टूच फल म्हाका दिवका म्हणून केन्ना तरी मोडान सांगले वे उद्दा दिल हांवें ताजे निमित्तान तुमगेल उट्टूची सस्य जाल्लें आसा ताजे उट्टूची म्हाका जावका म्हणून केन्ना सांगले केन्नाही सांगिल्लें ना. उद्दा दिल ताणें सस्य जाले भुमीचेर खाली उट्टो आम्ही, किंतु मोडान मात्र केन्नाही लॅक विचारला उद्दा दिल हांवें सस्य मागेल निमित्तान जाल्यार म्हाका दिया म्हणून केन्नाही सांगिल्लें. परोपकाराय सतां विभूतयः सज्जन लोकाले पयशे कसन आसा असलेची स्कॉलरशिप दान कर्माक वापरून घेवका म्हणून घेनू शास्त्रकारान सांगिल्लें आसा. आनी त्याची काम GSB समाज हितरक्षणा वेदिकेन आयच्या दिवसाक तांणी करता आसाची. तांणी 4 जणां कडच्यान कसन एक धन संग्रह जाले ते तांगेल कितेर वापरता आसावे तांगेल कितेर वापरता आसतना हे समाजाकच वापस दिवन गेनू कोण गरीब आसाची कोणाक योग्य शिक्षण जावका तांकां कोण कोणाक हे आवश्यकता आसा तांकां पावची तशीची तांणी हे काम करता. पयशे दिले तुमी पयशे घेताल आनी कोणकीची आनी खाली तुमकां एक वाट दाखवून दिता आसा. असल एक गरीब व्यक्ती आसा तुमगेले पयशे त्या व्यक्तीक पावयल्यार ताका एक बर जाता म्हणून घेनू तांणी एक वाट तांणी दाखवून दिता आसा. म्हळ्यार एक दीपस्तंभ म्हळ्यार हे संदर्भारी चूक जायना. तसले दीपस्तंभ रुपारी आमगेले GSB समाज हितरक्षणा वेदिके आयच्या दिवसाक असले व्हड कार्यक्रम तांणी गांथून घेतले आनी खाली थंयतुल्यान हाडून तुमकां पयशे दितानाच आमगेल्यांत कशें की म्हळ्यार केलो विशय त्याचीच वस्तू विंगड रितीन दिले म्हळ्यार ताजे अर्थ विंगड जाता. देवाक दवरतना आमी एप्पल दवरताची म्हणून सांगताच नैवेद्याक वचून घेनू एप्पल दवरले फ्रुट्स दवरले आनी कस की खिचडी दवरले सपाद दवरले देवा नैवेद्य करून घेवन आयले नंतर एप्पल दी रे म्हणून सांगनाच प्रसाद दी रे म्हणून सांगताच. सेम वस्तू भितर दवरताना एप्पल आशिल्ले देवाक समर्पण करून भायर आयले नंतर ते कसन जालें प्रसाद म्हणून जालें. एक प्रसाद दी रे देवाल प्रसाद दी रे देवा माळील फूल दी रे म्हणून सांगताच. तशीची
तुम्ही जी धनसंग्रह दिलाय आणि त्या धनसंग्रह केलेली तसले आयची कसन एक पैसे असा आज ते योग्य ना जाल्यार कोणा आवश्यक तसा तांकां ते पावतासाच किंतु कसन जालें की म्हळ्यार मध्य आम्ही येवन घेवन बसल्याचे आता तुम्ही दिले पैसे स्वामेल हस्तेन तांकां वता आशिल्ले निमित्तान अनुग्रह प्रसाद तांकां मिळताच विना खाली पैसे तांकां मेळताना जर स्वामी नाशिल्ले थंयतल्यान आयले वापस तांकां गेले पैसे टू पैसे कॅश टू कॅश ना चेक टू चेक अशी जाता आशिल्लें किंतु आज तुम्ही दिले तसल पैसे स्वामेल हस्तेन येवन घेवन स्वामेल हस्ते नंतर तांकां गेले नंतर तुम्ही कसं म्हणून सांगता स्वामेल प्रसाद त्या चौडवांक मेळ्ळे आनी मुखावेल दिवसांतू त्या चौडवाल बर जाव का म्हळ्ळें कितें रे आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयले ना जाल्यार मंगळूरतल्यान हांगा येवन वापस हांगतल्यान आमकां मंगळूर वचका किंतु एक हांतू उद्देश कसन की म्हळ्यार त्या चौडवांक प्रसाद घेतिल्ले निमित्तान रामदेव वीर विठ्ठलाल आशीर्वाद मेळटा न्ही त्याची जी एक व्हड समाधान आमकां आनी तांत कसन ना जाल्यार 4 तास इतलें प्रयाण करून वापस 4 तास थंय वचका तदनंतर आनी कार्यक्रम आसा फायच्या दिवसाक आनी क्रम आसा बट फाल्यां थंय गेले निमित्तान फाल्यां वापस मंगळूर गेले नतना आमी न्हिदेलतना आमकां एक संतोष जाता शिवमोगांत खंयचे चौडवान प्रसाद घेतले तांकां रामदेव ना आमगेले परंपरे स्वामेले तांकां आशीर्वाद मेळूं फाल्यां एक बरे नागरीक जाले आमगेले राज्याक आमगेल्या गांवांक आमगेल्या देशाक एक नांव आयलें म्हळ्यार फाल्यां कोणें तरी एक चेडूं स्वाम्यान 10 वर्सां पयले ताका शिवमोगांतू GSB समाज हितरक्षणा वेदिकेचे कार्यक्रमांतू अनुग्रह प्रसाद दिले आज त्याची चेडूं आमगेल्या देशाचें नांव अभिमानान ताणें वयर केलें म्हळ्यार ताजे किंता व्हड संतोष आमकां ही ना तशीच हांगा संस्थेन इतलो परिश्रम केले तांकां वैकेच हाजे किंता व्हड संतोष आनी खंयचेही ना म्हणून आमी लेखताची किंतु आयच्या दिवसाक GSB समाज हितरक्षणा वेदिके हांणी हृदपूर्वक जावन घेवन प्रितीपूर्वक जावन घेवन ना हे कार्यक्रम गांतून घेवन यशस्वी रितीरी तांणी हे कार्यक्रम केलेले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची तेन्हेशीची खाली स्कॉलरशिपाचे कार्यक्रम न्ही आमकां अत्यंत प्रित्यास्पद जावन घेवन आशिल्ले तसले रामतारक जप मंत्राचे अभियानाचे 5.5 लाख जप आयच्या दिवसाक हांगा घडिल्लो आसा सो आईलाक मोस जालें ना आमकां सो जप तरी हांगा येवन घेवन म्हळ्यार आतां खंयी गेले रे स्वामी येता आसा थंय एक जप आतां आमी अजय कारू वच्चे आसा थंय वैकेची कारकळान तांणी जप दवरून घेतिल्लो आसा स्वामी येता आसा म्हणून घेवन सो प्रत्येक कडेन एक राममय वातावरण निर्माण जाल्लें आसा सो असले एक राममय वातावरण संपूर्ण जगतान जावं तशी देव अनुग्रह करता आनी आमगेले चौडुवां मुखावेल दिवसांतू हे कसन एक तुमकां स्कॉलरशीप मेळटा ते तुमगेले आवश्यक आशिल्ले तसले शिक्षणाकची तुमी वापर घेवं तशी जावका ते न्हयशीची तुमगेले कसन एक्सेस उरले तुम्ही ते काण घेवन मुखावेल दिवसांत आनी खंयचे तरी शिक्षणाकची तुम्ही वापर घेवं तशी जावका खंयचे दुसरे कार्याक तुम्ही वापर घेना अशी हे तुम्ही सर्व लोकांना हांचे बद्दल लक्ष घेवका कित्याक की म्हळ्यार मस्त लोकांना तूं परिश्रम घेवन तांणी मस्तितले प्रयत्न करून घेवन चौडवां बर जावका म्हळ्यार कितें री हे तांणी दान केल्लें आसा ते दान केल्ले तसले कसन धन आसा बरे रितीन विनियोग जावं तशीची चौडवान वैकेची काळजी घेवका तिसरेच आनी अत्यंत म्हत्वाचे कसन की म्हळ्यार केन्नाही उपकाराचे स्मरण मात्र केन्नाही दवरून घेवका आज हे वेदिकेचेरी स्वामेल उपस्थितीचेरी तुमकां आज अनुग्रह प्रसाद मेळ्ळे ते एक प्रसादा निमित्तान हांव शिक्षण घेतलें फाल्यां हांव बर जाले नंतर तशीच हांवें खंयचेय तरी स्वाम्या आपुसून घेवन हांव कसन पयशे जोडले ताजेन हांव आनीक 4 लोकांक बर करता म्हणलें एक मनान तुमी वैके दवरून घेवका आज हे सभेन तूं आज हांव थंय बशिल्लो आसा आज हांव घेता आसा फाल्याक हांव जी दिवची तशी जावका म्हणलें संकल्प इन्स्पिरेशन तुम करूका आज हांव हे खुर्चीर बशिल्लो आसा फाल्यां एक दिवस म्हाका मेळका की हांव वैके स्टेजार बसून घेवन 4 लोकांक तांकां एक अवकाश की ना जाल्यार तांकां उपकार करता आसले अवकाश म्हाकाही मेळका म्हणलें एक मनांत दवरून घेवन तुमगे जिवनाचे हेज्जी तुमी घालची तशी तुमी प्रयत्नशील जावका केन्नाही पळया केन्ना केन्ना माती तुमी कितलेय खनन केल्यार वैकेची
10 वर्षांना येईल नंतर वापस ते भरता तुम्ही भर का म्हणा आपोआपी आपीची ते भोरून घेऊन वता म्हणजे केन्नाही मातीक वैके गोत असा की हांव घेतले नंतर वापस हांव ते भर का म्हणून तशीची तुमकां वैके मनान तुरका आज हांव हांगा तुल्यान सहाय्य घेतलें मुकावील 1 दिवसांत वापस एक हांव तरी दिवं का ना हे संस्थेक तरी हांव दिवन गेलो तांगे कडच्यान तरी हांव करूं सुका म्हणलें एक तुमगेले मनोदय उरका म्हणलें संदर्भाक कितें रे आयच्या दिवसाक आमी सांगलें अंतू आयच्या दिवसाक तुम्ही सर्व जन हांगा घेवन गेलो स्वाम्याक स्वागत केलें तशीची प्रितीपूर्वक जावन गेलो आयच्या दिवसाक सर्व लोक अनुग्रह प्रसाद हांगा स्विकारताची चौडवांक मुकावील दिवसांतू तांणी घेवत तसले लौकीक शिक्षणांतू बऱ्यापण घडका तशीची आयच्या दिवसाक अनेक गांवचे समाज बांधवांक आयिल्ले आसाची तांगेल्या गांवांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरका तेनयशीची समाज बांधव आयिल्ले आसाची तशीच आमगेले GSB समाज हितरक्षणा वेदिके त्या वेदिकेचे सर्वही आमगेले आढळित मंडळीचे सर्वही सदस्यांकही देवाल अनुग्रह प्राप्त जावका आणि मुकावील दिवसांतू हाजे किंताची विशेष रितीरी तांणी कार्यक्रम करता आसले अवकाशू देव तांकां अनुग्रह करो हे संदर्भारी रामदेव वीर विठ्ठलाले प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल गणिताची श्री कृष्णार्पणमस्तु। आदेश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय जय गुरु महाराज की।